A special meeting of village Panchayat Bastora is called to elect the Sarpanch of village Panchayat Bastora. Total 7 member Panchayat. All the 7 members of village Panchayat Bastora were present. Only one nomination form for the post of Sarpanch is issued. That is Ranjit Usgaokar. He was proposed by Savio Martin and seconded by Manisha Naik. So he elected Unopposed as the Sarpanch of village Panchayat Bastora. MB Parwar, presiding officer, Sarpanch of election Bastora. For me, I feel all the politicians shouldn't behave like politicians. Sometimes एक मनीसपण आसता आनी एक उतर आसता. ते उतर पाळणें करीत जाल्यार म्हाका दिसता फुडलो कार्य जो पॉलिटिक्सान आहा तो सदांच फुडें वयतलो. सो हांव मागता आमच्या नया सरपंचा लागीं लोकांची जी अपेक्षा आहा ती सगळी अपेक्षा तूं पुरी करच्यो. आमचो तेको आसतलोच आनी आमच्या आमदाराचो तेको 100% आसतलो. कित्याक तो प्रमुख कार्यकर्ता BJP पार्टीचो आनी प्रमुख कार्यकर्ता जाल्या नंतर तेका तेजो फळ आयज मेळ्ळो आसा. सो आय वॉन्ट टू विश रंजीत उसगांवकर ऑल द व्हेरी बेस्ट इन हिज फ्युचर एंडेवर्स. थँक्यू. म्हजें नांव रंजीत उसगांवकर. आयज हांव सरपंच जाला. आयज भारतीय जनता पार्टीचो एक कार्यकर्तो सरपंच जाला. तेका लागून हांव पयले सुवातेर आमचे ऑनरेबल MLA ग्लेन सोजा तिकलो आमचे आमदार त्यांचे हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तांकां लागून हें शक्य जालें. दुसरे सुवातेर आमचो सरपंच बाब सावियो मार्टिन्स. आयज तेंच्यांनी जर खुर्ची हें करूंक नासली जाल्यार तें शक्य नासलें. म्हणून हांव तेजें देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाज्या मेंबरांचे बाय आमचे एक्टिंग सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच बाय मनीषा नाईक, प्रतीक्षा मयेकर, राजन नारोजी, सुनीता लोटलीकर, राजेश आबी पिडणकर हेंचे हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज म्हाका तेंच्यांनी तेंच्या हितून सरपंच म्हणून बस्तोड्या गांवचो निवडून हाडल्या लागून तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हांव हितून ना म्हणिना की भरपूर कामां केल्लेली आसा सरपंचान आनी आमच्या ऑनरेबल MLA. कामां म्हणजे ती वेस्ट मॅनेजमेंट आसूं ते काम एक हाडपाचें आसा. आनी डेव्हलपमेंट ही कामां ही केन्नाच कंप्लीट जायना, ती चालूच उरतली. जी मेंबरां म्हाका सांगतली जावं आमचे लोक सांगतले जी कामां उरल्या ती हांव आमच्या ऑनरेबल MLAच्या आदारान ती फुडें सगळीं कामां करतलो हेजो म्हाका दृढ विश्वास आसा.